भोव व्हडट्या सगल्यांच्या रोजनाराच्या नांवाक सगळीं मोहिमा दोनीपण अधिकार आनी स्तुती. मोगाच्यानो, परिशुध्द माय सोडवणेची राजदूत हाच्या आदल्या भागांत आमी पळयलां कशी आमची मोगाची परिशुध्द माय देवाच्या भुरग्यांक देवान तयार केल्ली सासणीक सोडवण मेळचे खातीर वावर करीत आसा. देवाची कुशी कितें ती आनी देवा बापाक कितें मानता ताची तिका पूर्णपणी जाणविकाय आसा. देखून ती देवाच्या भुरग्यांक शिटकावण्यो दीत आसा. इतलो त्यो परिशुध्द मायेच्या शिटकावण्यांक पोरजेन मोन दिवंक ना. पूण आतां तरी आमची मोगाची परिशुध्द माय आमकां देवाच्या भुरग्यांक ह्या शेवटाच्या काळार दिता त्यो शिटकावण्यो आमी मोन दिवंक आयकूंक फावो. तशेंच आमी आदल्या भागांत पळयलां कशी आमची परिशुध्द माय आमकां बरें आनी वायट वळखून घेवंक मार्गदर्शन करता. तर मोगाच्यानो, आमकां देवाचे जाणवायची आमचे परिशुध्द मायेची खूब गरज आसा. म्हणटच आतां आमी देवाच्या उतरांतल्यान हाचे विशीं फुडें पळोवया. लेवीशास्त्र 10 वड 10 आनी 11. पवित्र आनी अपवित्र, शुद्ध आनी अशुद्ध ह्या दोनूय वस्तू मदें तुमी अंतर करूंक जाणा जावंक जाय. आनी जे सगळे कायदे आनी हुकूम हांवें मोइजेसा उदेशीं तुमकां दिल्यात ते तुमी पोरजेक शिकोवंक जाय. तांणी इस्रायल पोरजेक पवित्र कितें तें शिकोवंक जाय आसलें. आनी कोणाचे नदरेंत? देवाचे नदरेंत. शुद्ध आनी अशुद्ध देवाचे नदरेंत कितें बरें आनी वायट हांचे मदें अंतर करून ताणें पोरजेक फुडें व्हरूंक जाय आसली. आनी देवाच्या पोरजेकूय ताणें तशेंच करूंक शिकोवंक जाय आसलें. ही जावन आसली तांणी देवा कडल्यान केल्ल्या याज्ञिकपणाच्या कराराची पूर्ण जबाबदारी. आनी तांणी हो करार मोडला म्हूण भोव स्पश्टपणी दिसून येता. कित्याक? कारण तांणी जाणवायेक नाकारली. दैवीक जाणवाय सोडून दिवन ते संवसारीक गिन्यानाची आशा केली. आयज ते बुदवंत व्हड बायबल स्कॉलर्स जाल्यात. तांच्या सगळ्यांच्या हातांनी व्हड पदव्यो व डिग्रीज आसात. पूण तांणी दैवीक जाणवाय वगडायल्या. तर हाचो परिणाम कितें? ते बऱ्याक वायट आनी वायटाक बरें म्हूण जाहीर करतात. इसायास 5 वड 20. जीं कोण वायटाक बरें आनी बऱ्याक वायट म्हणटात, जीं कोण काळोखाक उजवाड आनी उजवाडाक काळोख म्हूण धरतात, जीं कोण गोड तें कोडू आनी कोडू तें गोड म्हूण लेखतात, तांचेरूय शिराप. हें कोणें केलां? वो अशें करतात ते कोण? हें सगळें देवान भोव स्पश्टपणी पवित्र पुस्तका वरवीं उगडापें करून दिलां. जेरामियास 8 वड 8 आनी 9. आमी जाणार आनी सोर पदवेदाराची समूर्त आमचे लागीं आसा अशें तुमच्यान कशें म्हणूं येत? पळयात, आपले फोटकिरे लिखणेन लेखकांनी कशी म्हूण ती खोटी केल्या. हय, तांचे लागीं फोटकिरे लिखणेन पेन आसा म्हूण हें देवाचें उतर स्पश्टपणी सांगता. हो आरोप खंयच्याच मनशान करूंक ना. पूण ही जावन आसात देवाची उतरां. तांच्या फोटकिरे लिखणेन ती खोटी केल्या आनी देवाची समूर्त वर्त नासलोली आनी पोलकी करून सोडल्या. वड 9. पंडीत लोजेक पडल्यात.
आयज बुदवतांक सगळे वाखाणटात. ह्या संवसारांत तांकां व्हड मोल दितात. तांकां सगळी मान भोवमान दितात. पूण हांगासर देव कितें सांगता? पोंडीत लोजेक पडल्यात, आकांतल्यात आनी सांपडल्यात, पड्यात. चोर पदवेदाराच्या उतराक तांणी फाट केल्या आनी तांणी खरेपणी तशेंच केलां. तांणी देवाची उतरां नाकारल्यांत आनी ती मोल नासलोलीं केल्यांत. देखून देव म्हणटा, तांचे जाणवायेक कसलें मोल आतां? तांचे जाणवायेक कसलें मोल आतां? म्हणटोच हें स्पश्ट जाता, ते उपोट गिन्यानान भरल्यात, पूण तांचे लागीं दैवीक जाणवाय ना. तांणी दैवीक समूर्त मोल नासलोली कशी दाखयल्या. तांच्या शिकोवण्या वरवीं, तांच्या सुचोवण्यांतल्यान, तांच्या शास्त्रांतल्यान आनी तांच्या संवसारीक गिन्याना वरवीं तांणी देवाच्या उपदेशांक वर्थ नासलोले केल्यात. देवाचे नदरेन कितें बरें आनी वायट हाचे मदें वोंतोर करूंक ताणें पोरजेक शिकोवंक ना. परतेंच जाल्यार देव जें कितें बरें म्हूण लेखता ताका तें वायट म्हणटात, आनी जें कितें देव वायट म्हूण लेखता ताका तें बरें म्हणटात, आनी दुसऱ्यांकूय तशेंच करूंक शिकयतात. देखून देवान ह्या संवसारांतल्या पंडितांचेर लोजेचो अपराध ह्या देवाच्या उतरांतल्यान दाखयला. ते हे पोरी कित्याक आडलोन पडल्यात काय? कारण तांणी जाणवायेक नाकारल्या. मोगाच्यानो, हे बाबतींत आमचो देव प्रतिकार घेवपी देव जावन आसा. खेरीतपणी पयल्या उपदेशा संबंदी पवित्र पुस्तक स्पश्टपणी गोवायकी दिता की आमचो देव जावन आसा प्रेमाशेचो देव. हाचो अर्थ स्पश्ट आसा. ह्या बाबतींत तो आपली मान हालयना आनी कसलोच तोडजोड करिना. तो कितेंच भायर रावूंक तयार ना. आमच्या देवाचें हें रूप पवित्र पुस्तकांतल्या जायत्या बरोवपांतल्यान दिसून येता. आनी होच तो देव जो तांचेर आरोप करता. पूण जाणवायना जाल्ल्यान जायते जाण निसणटोणाक फुडें वचत आसात. हें आदी फुडेंच पळयोवन देव एक विलाप उबारता. होसिया 22:4-4-6. खंयच्याच मनशान कोणाचेरूच आरोप करूं नये, कोणाकूच बेश्टावूं नये. तुजेर याज्ञिका हांव आरोप करतां. तूं याज्ञिका दिसाच्या उजवाडा तूं आदलून पडटलोय, आनीक रातच्या काळोखांतूय तुजे बरोबर प्रवादी आदलून पडटलो. आनीक हांव तुमचे आवयचो नाश करतलो. समोर्तीची वडोगना जावन म्हजे पोरजेचें निसणटोण जाता. आपले पोरजेक बरें आनीक वायट कशें वडकून घेवचें तें शिकोवंक ना, आनीक ताका लागून समोर्तीची वडोगना जावन जायत्यांचें निसणटोण जाता. तें पळयोवन देव बाप विलाप करता आनी देखून देव जाहीर करता, तुवें समोर्तीची वडोक सोडून दिल्ली देखून हांवूय तुका म्हजो याज्ञीक म्हूण वडकून घेवचो ना. एक मनीस आपणाक मेळ्ळो अभिशेक ओगडावंक शकता काय? ह्या फामाद दाव्याचेर बायबल पंडितां मदें हालींच्या काळार वाड विवाड उप्रासलो. कातोलीक दोन सभेच्या शिकोवपा प्रमाणे एका याज्ञिकाचो वो बिस्माची मागणी केन्नाच विबाड जावंक शकना. तांची कर्तृत्वां कितेंय आसूं, ह्या विशयाचेर ते एकदम खात्रेन प्रचार करतात. देवाचें उतर आमकां स्पश्टपणी शिकयतात की जर तुमी जाणवायेक सोडून दीत जाल्यार तुमची मागणी तुमी वगडायतले. आनी पवित्र पुस्तकांत ह्या विशीं आनिकूय उदाहरणां
बरोवन दवरल्यान जोरूय देवाच्या उतरां परस तुमी तुमचे फिरगोज वो दोन सभेची शिकोण व्हरती आनी उतली म्हूण लेखतात तर ताची मागणी तुमचेर केन्नाच उरची ना. तुमच्या कोरन्यांक आनी दाव्यांक पोळे नासतना हें खात्रेन सांगूंक जाता, कारण तुमी देवाचे जाणवायेक सोडून दिली जाल्यार तुमची मागणी तुमी वगडायतल्यात. आनी व्हडा खात्रेन सांगूंक जाता की तांणी जाणवायेक नाकारल्या. ते बऱ्याक वायट आनी वायटाक बरें म्हूण शिकयतात तर हातूंत अजाप जावपा सारकें कांयच ना. मोगाच्यान इजिकाल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या 30 आनी 4 ओवेसवराचे 9 आनी 10 वडींत आमी वाचता. घोवळ्यानो, चोर पदवेदाराचें उतर आयकात. चोर पदवेदार देव अशें म्हणटा, पळयात, हांव घोवण्या आड आसां. हांव म्हजो हिंड तांच्या हातांतलो काडूंक वेतां आनी ह्या फुडें म्हज्या हिंडांक चोरूंक तांकां दिवचो ना. देखून नितीवंत मोनसिबदार कसो येता तो दोनी देव दर एकल्याक तांच्या कोरन्या प्रमाणे इनाम दितलो. हो तोच देवाचो पूत जो रायाचो राय कसो परतून येता आनी तो म्हणटा, हांव म्हजो हिंड तांच्या हातांतलो काडूंक वेतां. कित्याक? कारण ताणें आपलीं मेंढरां शिमा पेद्रूच्या हातांत दिल्लीं. तांणी जाणवाय सोडून दिवन तांच्या शेळयांचो नाश केलो. देखून तो आपल्या हिंडाचो हिशोब मागूंक येता. मोगाच्यान एका मनशाचें आत्म्याचें मोड कितलें आसूंक शकता अशें तुमकां दिसता? वो देवाच्या नदरेन देवाच्या एका भुरग्याचें आत्म्याचें मोड कितें काय? माथ्यो 22:24. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशां कितें दिवंक जाय? हाचो अर्थ कितें? ह्या आख्ख्या पृथ्वीची तुमी सगली गिरेस्ताय आनी वैभव एकठांय केल्यार पासून ह्या देवाच्या एका भुरग्याच्या आत्म्याच्या मोळाक चोर करीत जाल्यार तें सगलें कांयच न्हय. दर एक आत्मो देवाक कितलो म्हूण हो मोडीक जावन आसा, तर देवाच्या नदरेन ते कितले मोलादीक जावन आसात हाची तुमी कल्पना करूंक शकतात? हाचो उल्लेख जोबाच्या पुस्तकांतूय केल्लो आसा. देवान आमचे भितर तिकाण करून आपलो आत्मो घाला. तो आमच्या मोगाक प्रेमाशेन ओतरेकता अशें पवित्र पुस्तक सांगता. तें बेस्तेंच दिसता तुमकां? म्हणटूच ज्या लोकांनी देवाच्या भुरग्यांच्या आत्म्याचो नाश केला तांकां सगल्यांक कात्रेन जबाबदार धरतल्या. हाचें मूळ कारण कितें? परिशुध्द माय जी जावन आसा सगल्या जाणवायेची आवय, तिका तांणी नाकारल्या. मोगाच्यान जे कोण आपूण तिचो मोग करतात, तिचे विशीं तांकां सगलें खबर आसा म्हूण दावो करतात, ते जावन आसात फटकिरे. पवित्र पुस्तकांत तिचें म्हत्व दाखोवन दिवपी कसलींच बरोवपां वा उतरां नात अशें दावो करपी लोक आसात. पूण ताणें कितें केलां? तांच्या पवित्र पुस्तकांतल्यान तांणी जाणवाय सिराक आदी पुस्तकां काडून उडयल्यांत. मोगाच्यानो देव आपल्या पोरजे लागीं 4 तरेन उलयला. पयलो, प्रवाद्या वरवीं जांकां गाब्रिएल दुता कडल्यान दैवीक दर्शनां फावो जाल्लीं. दुसरो, ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तिसरें, परिशुध्द आत्म्यान शिकयल्ल्या धर्मदुतां वरवीं. आनी चवथें, जाणवायेच्या आत्म्यान वरवीं. तर सैतानान जायत्यांक फसोवंक जाणवायेक बदनाम केल्या आनी ताका लागून पवित्र पुस्तकांतल्यान जाणवायेचीं सगलीं पुस्तकां काडून उडयल्यांत. हाकाच लागून जाणवाय खरेपणी कोण ती ते वळखून घेवंक शकना. आनी तांकां जाणवाये विशीं शिकयल्यार
तांचे लागीं तें स्विकार पासून करूंक जायना. जाणवाये विशीं कितेंय आयकूंक आयल्यार ते उसामोड जातात आनी हाचें मूळ कारण म्हणल्यार सैतानाची नाडबूड वो चतुराय. पूण ओदीक चुरचुऱ्यांचें म्हणल्यार फसोवप्यांक तांकां आपल्या ताब्यांत दवरल्यांत म्हूण ते वळखूंक चुकतात. मोगाच्यानो, आमचे परिशुध्द माये विशीं जायते देवीक गूट पवित्र पुस्तकांत लिपोवन दवरलेले आसात आनी हे सगळे गूट शेवटाच्या काळांत उगडापे जातले म्हूण आमी आदींच तपासणी केल्या. पूण फकत जीं कोण तिचीं भुरगीं जावन आसात तांकांच ते उगडापे जातले आनी हाचे खातीर देवान एक सुवात स्थापन केल्या. परिशुध्द मायेचो खरेपणी मोग कोत्तोल्यांक तिचे विशीं सगळें जाणा जावंक सोदतल्यांक देव एक सोंड वो ऑपॉर्च्युनिटी दिता. कारण आमची काशा आवय कशी तिका आमकां दिल्ली तरूय लोकांनी तिचो हे बरी मोग करूंक ना वो तिका भोवमान दिवंक ना आनी हें एकदम सोद जावन आसा. मोगाच्यानो, पवित्र पुस्तकांत शेवटाच्या काळा विशीं जायते गूट स्पश्टपणी बरयलेले आसात. पूण बायबल स्कॉलर्स जांकां हें समजून घेवंक देवाची जाणवाय ना ते ह्या देवाच्या उतरांचो आपल्याक जाय तसो अर्थ काडटात. ताका लागून ते वांकडें तिकडें केल्लें आनी मिसळणी केल्लें देवाचें उतर परगट करतात. हाचें उदाहरण म्हणल्यार पेद्रूचे दुसरे चिटींत शेवटाच्या काळा विशीं एक बाकीत आसा. हे पृथ्वीच्या सैतानाच्या आनी हो भक्ती मनशाच्या नासा विशीं कशे परी तांकां उज्यान लासून उडोवंक आतां सांबाळून दवरल्यात त्या विशीं. पूण ते हें स्विकार करूंक सोदिनात. देखून ते प्रचार करतात की हें पेद्रून बरोवंक ना, म्हणटच बरयलेलें आसा तें तशेंच कोणेय तें घेवचें न्हय म्हूण. मोगाच्यानो, आतां परतून आमी एदेनेचे बागेंत वचुया. देवान म्हणलें, बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दित्या रुखाचें फळ मात खावूं न्हय, कित्याक तें काशीच त्या दिसाक तूं मरतलो. पूण दुसऱ्या कोण एकल्यान म्हणलें, तुमी तें काश्यात जाल्यार तुमी मरची नात, तुमी देवा भाशेन जातले. देखून देवाच्या उतरांक विरोध करपी मनशां वरवीं कोणाचो आत्मो काम करता हें सारकें स्पश्ट जाता. तर देवाची भुरगीं हें कित्याक वळखूंक घेवंक शकनात काय? तर देव म्हणटा की हो जावन आसा शेवटाचो काळ. हो काळ दाखोवन दिवपी कोणा खंयच्यो हो एक आख्खो वेगळो विशय जावन आसा. मोगाच्यानो, हो काळाचो शेवट जावन आसा सगळ्या रुचलोल्या वस्तूंचो नाश जातलो. ह्यो सगळ्यो गजाली दुबावा विरेत पवित्र पुस्तकां वरवीं घोशीत केल्यात. सोर पदवेदाराचो दीस, सूड घेवचो काळ, जेन्ना तो जण एकल्याक तांच्या करण्या प्रमाणे फारीक करतलो. देव हो भक्ती मनशाचेर फॉर्मळ मातसो आसा तो वेळ. प्रवाद्यां वरवीं, धर्मदुतां वरवीं, आपल्या पुता वरवीं आनी जाणवायेच्या आत्म्या वरवीं ह्या सुद्दां विशीं देवान आमकां आदीं फुडेंच शिटकावणी दिल्या. पवित्र पुस्तकांत सगळें बरयलां आनी ह्या शेवटाच्या काळांत मनशा कुळाचेर येवचो आसा त्या देवाच्या क्रोधाचो एक नमुनो कसो पवित्र पुस्तकांत खास करून 2 घडलेल्या घडणुकांचो उल्लेख केल्लो आसा. दुसरो पेद्रू आवेसपर 2 वड 4 ते 6. देवदूतांनी पातक केलें तेन्ना देवान तांकां भोगसूंक ना, पूण जोडटेच्या दिसा तांची मनसोबी करूंक ताणें तांकां नॉर्कांत शेवटिले आनी काळोखाच्या खंडांत सोडले. देवान आदल्या काळाच्या लोकांकूय भोगसूंक ना, पूण नोस्त्याचे पृथ्वीचेर परियाळलो धाडलो तेन्ना फकत नोवाक, देवाक मानता तसल्या जिविताच्या परगटणाराक आनी ताचे बरोबर आनीक 7 जाणांक
ताणें वाटायली. मोगाच्यानो, ह्या देवाच्या उतराच्या दर एका शब्दाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. ओळ 5 आनी 6. पूण नोस्त्यांचे पृथ्वीचेर पर्याळो धाडलो तेन्ना फकत नोवाक देवाक मानतात तसल्या जिविताच्या परगोडणाराक आनी ताचे बरोबर आनीक 7 जाणांक ताणें वाटायलीं. फुडाराच्या नोस्त्या मनशांक देख शिकोवचे खातीर देवान सोदोम आनी गोमोरा नोगरांचेर कास्तीचें फर्मोण मारलें आनी तांचो भस्म केलो. त्या उपरांत तिमोथीक बरयल्लें दुसरे चिडीचो 3रो आविस्वोर तुमी वाचल्यार असली एक पिंडगा जांकां देव भिरांत आसची ना ती शेवटाच्या काळांत जल्मतली म्हूण तुमकां समजतलें. हें देवाचें उतर गोवायकी दिता की देवाचो मोग करच्या बदलेक ती कुडीच्या आनी ह्या संवसारी जिविताच्या सुखांक लोबदोल्लीं आसात. ती धर्मी वत मनशाचें सोंग घेतली, पूण तांच्या जिवितांत खऱ्या धर्माचें बोड दिसती पडचेंच ना. ती आपस्वार्थी आनी बोडायेन फुगलोलीं, आवय बापायचीं आयकोनात तोसलीं आनी होन उपकारी. मोगा विशीं कांयच खबर नासलोलीं असलीं धर्मी निस्तूर मनशां ह्या निमाण्या दिसांनी दिसती पडटलीं. देखून ह्या परी जी येता तांचेर कितें येतलें हाचें एक उदाहरण देवान आदींच दिलां. ही शिटकावणी कितें? तीं जर पातोक आदारतात, वायट करीत रावतात आनी जिवीत बदलूंक सोदिनात जाल्यार देवाचो क्रोध ताचे पूर्णतायेन ह्या पृथ्वीचेर पडटलो. नोवाच्या काळार सोदोम आनी गोमोराचेरूय देवान केल्ली जोडटी हो येवचो आसा त्या देवाच्या क्रोधा सोरशीं चोर करीत जाल्यार ती कांयच न्हय. ही जावन आसा देवाची एक खोर शिटकावणी. देखून मोगाच्यान आमची परिशुध्द माय स्वर्गाची प्रतिनिधी जावन आसा. बापान धाडलोली एक दूत आनी तिची जबाबदारी म्हणल्यार देवाच्या भुरग्यांक देवाचो क्रोध जो येवचो आसा तातूंतल्यान कुशीन काडून तांकां देवाचे येवजणे प्रमाणे सोडवण जोडच्या मार्गार फुडें चलोवंक. मोगाच्यानो, आमची माय 300 मायज जाग्यांनी दिसती पडल्या म्हूण तुमकां खबर आसा. पूण धर्म सोबेन तिची चडशीं दर्शनां मानून घेवंक ना. मोगाच्यानो, आमची परिशुध्द माय देवा बापान वेंचून काडलोल्या ह्या धाकटुल्या भुरग्यांक वो लोकांक दिसती पडली आनी तिणें तांकां देवाचे संदेश दिले आनी देवीक गुडूय उगडापे केले. पूण तांकां संवसारांत कुसकूट जाल्ल्या परी एकदम पडके जावन लेखले आनी बुदवंतांनी आनी बायबल स्कॉलर्सांनी तांकां प्रश्नार प्रश्न विचारून तांचे दावे न्हयकारले. देखून परिशुध्द मायेच्या ह्या संदेशांक वो शिटकावण्यांक फिरगोस सोबेन कांयच मोड वो लक्ष दिवंक ना. सगळ्यांत चड कॉन्ट्रोवर्शियल म्हणजे चड वाड विवादाचो आनी नेटान प्रचार केल्लो संदेश म्हणल्यार फातिमाचो 3रो घोट, द थर्ड सिक्रेट ऑफ फातिमा. हो संदेश 1960 ह्या वर्सा संवसाराक उगडापो करून दिवंक जाय म्हूण परिशुध्द मायेन लुसी वरवीं सुचोवणी दिल्ली. हो गूट एका कावरांत एनवलपांत सील मारून बंद करून फिरगोस सोबेच्या आदीन केल्लो आनीक तो वाटिकानाच्या आर्कायव्जांत उरलो. पूण 1958 वर्सांत हो गूट वाचलोल्या तेदनाच्या पाप साहेबान अशें म्हणलें, हाचो म्हज्या पाप साहेबपणाच्या वर्सांक संबंद ना. This does not concern the years of my pontificate. ताचें मत आसलें की भुरग्यांच्या दर्शनाक फिरगोस सोबेक जबाबदार दवरूंक जायना. पूण एक पुराय शेंकडो वाट पळयल्या उपरांत हो जावन आसा फातिमाचो 3रो गूट अशें सांगून वाटिकानान एक दाखलो डॉक्युमेंट भायर काडलो.
परिशुध्द मायेचो मोग करतल्या देवाच्या भुरग्यांक फसोवचे खातीर ताणें अशें केल्लें. खरो तिसरो गूट उक्तो करपाच्या नांवान ताणें ही घडोवन तयार केल्ली प्रकाशणी एक उक्तेपणी सांगलोली फोट जावन आसा. हो गूट आजून पर्यंत ताणें धांवून आनी लिपोवन दवरलेलो आसा. पूण आमचे परिशुध्द मायेन हेर सुवातांनी पासून ह्या गुटा विशीं जायतें उगडापें करून दिलां आनी तेंच पवित्र पुस्तकांतूय बरयलोलें आसा. तर मोगाच्यानो, आमी हांगा पळयतात की जीं आपूण तिचो मोग करतात म्हूण दावो करतालीं, खरें म्हणल्यार तांणी तिच्या संदेशाची, तिच्या आज्ञाची आनी शिटकावण्याची बेपर्वा केल्या आनी ते दामून दवरूंक पासून प्रयत्न केल्यात. ह्या कांय सुवातांनी आमची परिशुध्द माय दुख्खांनी रोडली. फ्रांसाच्या ला सालेत गांवांत जेन्ना ती दिसती पडली, जिवीत बदलात आनी देवा थंय परत यात म्हूण सांगताली, तेन्ना तो आख्खो वेळ ती दुखी कोतीन रोडत आसली. जायत्या सुवातांनी ती रोगताच्या दुखांनी रोडलोली आसा. ही तिची दुखां पळयलेल्या खंयच्याय तरी एका क्रिस्तांवान तिका विचारलां काय, माय तूं कित्याक रोडटाय? तिच्या दुखांक पळोवन लोकां थंय वो फिरगोज सभेच्या अधिकाऱ्यां थंय पश्चातापाच्यो कसल्योच कुणां दिसून येवंक ना. ती अशी दुखांनी रोडटा ती चित्रां विकून कांय जाणांनी पयशे केले. जाल्यार दुसऱ्यांनी ही चित्रां दाखोवन 10 संस्था बांदल्यो. पूण ह्या दुखां फाटल्यान कारण सोदून काडूंक कोणेच प्रयत्न करूंक ना. आनी घडयेय तांकां मेळटा ती पब्लिसिटी आनी अदीक जोडलोली जोड होगडावचे भिरांतीन जूंय ह्यो घडण्यो घडल्यो त्या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी तिची दुखां थांबोवंक लेगून प्रयत्न करूंक ना. मोगाच्यानो, येवचो आसा त्या क्रोधांतल्यान साल्वार करचे खातीर आपल्या भुरग्यांनी आपले सोरशीं परतून येवच्याक सर्गीचो बाप आशेतालो. पूण जेन्ना वेळ आयलो आनी ताचीं भुरगीं परतून येवंक नात, तेन्ना आमचो सर्गीचो बाप खूब कोंतीभरीत जालो आनी बापाचे तळमळे आनी दूख पळोवन आमची परिशुध्द माय रोगताच्या दुखांनी रोडली. अशे तरेन तिणें बापाची दूख ताच्या भुरग्यांक उगडापी करून दिली. ती ह्या परी कित्याक रोडली काय? भुरग्यांनी बापा सोरशीं परतून येवचे खातीर. खंय थावन तांणी परत येवंक जाय? पातकांतल्यान, ह्या संवसारांतल्या गुलामपणांतल्यान, सैतानाच्या फटोवण्यांतल्यान आनी सगळ्या खोटेपणांतल्यान तांणी बापा सोरशीं परतून येवंक जाय आनी देवाच्या राजा कडेन वळूंक जाय. तिणें आपूण दिसती पडलेल्या सगळ्या सुवातांनी दिल्ल्या संदेशांचो हो मुखेल विशय जावन आसलो. देवाच्या आसण्यांत परतून येवंक हो तिचो उलो जावन आसलो. उरफाटें कितें घडलें? सोबेचे अधिकारी आनी शुभ वर्तमानाचे परगडणार जे भायल्यान तिचे सोबे भोक्ती दाखयताले, तांणी तिच्या सगळ्या संदेशांची बेपर्वा केली. देखून परिशुध्द माय जी परिशुध्द जाणवाय जावन आसा तांकां अशें सांगता. म्हणण्यो आवेसवर 1 वड 20 ते 30. आयकात, रस्त्यांचेर आनी नाक्यांचेर जाणवाय बोब मारता, भौशीक चौकांचेर आपलो ताळो उबारता, दुर्गां वेल्यान बोबाड करता, सारांच्या दारवट्यांनी आपलो ताळो आयकोसो करता. साद्या लोकांनो, आनी कितलो काळ तुमी बाबडेपणाक वेंग मारून रावतल्यात? जाणवायेच्यो मोसकोऱ्यो केलोल्यो कितलो काळ लेकून पळोवन खुशी भोगतल्यात? मोगाच्यानो, ह्या शेवटाच्या काळांत
देवान आपल्या दुता वरवीं जायते देवीक गूट उगडापे करून दिल्यात. देव बाप, देवाचो पूत, परिशुद्ध आत्मो, परिशुद्ध माय आनी देवाचें राज हांचे विशीं आसलोले गूट. पूण ते उगडापे केले तेन्ना जायत्या बायबल पंडितांनी, बुदवंतांनी आनी वेगवेगळ्या सभेच्या फुडाऱ्यांनी तांच्यो मस्कुऱ्यो करून तांची निंदा केली. आनी आयज पासून ते तशेंच करीत आसात. ते पुस्तकां छापतात, उजवाडाक हाडटात, सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर लांब लेख आनी पोस्ट बरयतात आनी फोटकिरे न्यूज रिपोर्ट्स आनी व्हिडियोज पासून पासार करतात आनी देवाच्या दुतांची आनी देवाच्या करण्याची निंदा करतात. देवाची जाणवाय तुमकां मूर्ख आनी पिशे म्हणटा. वड 23. मोजे शिटकावणेक लक्ष दी. आमची परिशुद्ध माय म्हणटा, मोजी शिटकावणेची उतरां आयकात, म्हणजे तिचे संदेश आनी तिणें दिल्ल्यो शिटकावण्यो. हांव तुका बरी बूद दितोली. पूण तिणें जायत्या सुवातांनी आपल्या काळजांतले उमाळे कोलीत केल्या उपरांत पासून कोणेच तिका लक्ष दिवंक ना. आनी म्हजी जाणवाय हांव तुका वांट्टोली. हांव तुका उलो मारतालीं आनी तुका आपयतालीं, पूण तूं आयकून आसलोय. तुवें म्हज्या उतरांची पर्वा केली ना. तिचें काळीज आवयचे आपुरबायेन मोगान, विलापान आनी व्हडा दुखान भरून तिणें आपल्या भुरग्यांक उलो केलो. पूण तिच्या उक्ते करून दवरलेल्या हातांची सगल्यांनी बेपर्वा केल्या आनी तिच्या शिटकावण्याक लक्ष दिवंक न्हयकार दिला. वड 25. तुवें म्हजे आज्ञाची बेपर्वा केली आनी म्हज्यो सगल्यो शिटकावण्यो न्हयकारल्यो. आपल्या काळजांत खूब दूख वळवडे दवरून ती ही उतरां जाहीर करता. देखून तुजेर निर्भाग येता तेन्ना हांव तुका हांसतोली. जेरामायाच्या 18व्या आवेस्वरांत ओ भोक्ती मनशां आड मांडलोल्या एके येवजणे विशीं देव सांगता. ही जावन आसा येवजण तांच्या नासा खातीर. आनी ह्या वेळार जेन्ना तांचेर निर्भाग वो संकश्ट येता तेन्ना आमची माय म्हणटा, तुजेर निर्भाग येता तेन्ना हांव तुका हांसतोली. ही उतरां आमच्या परिशुद्ध माये कडल्यान आयल्यांत म्हूण कोणूच कल्पना करूंक शकना. कोणाकूच तिच्या ह्या रुपा विशीं खबर ना. आमचे परिशुद्ध मायेक दोळे सोकलाक घालून, हात जोडून आनी रोजाराचें कोंत हातांत घेवन आसतली एक खालती वस्तोरी कशी पळोवंक ह्या संवसाराक संवय जाल्या. पूण परिशुद्ध मायेचें हें कधीच पळोवंक नासलेलें रूप जावन आसा. हाकाच लागून हांवें आदीं सांगलोलें की आमची परिशुद्ध माय जावन आसा सर्गीच्या बापाचो एक बरो करून सांबाळून दवरलेलो गूट. पूण आतां तिचे विशीं सगळें आमकां उगडापे जावंक लागलां आनी तिच्यो सुचोवण्यो नाकारल्यात आनी तिच्या शिटकेवण्याची निंदा करतात. त्या सगल्यांचेर जेन्ना संकश्ट वो निर्शेवणी येतात तेन्ना ती तांच्या निसंतोनाचेर हांसतली. वड 26 आनी 27. देखून तुजेर निर्भाग येता तेन्ना हांव तुका हांसतोली. तुजेर कापेरो येता तेन्ना हांव तुज्यो मस्कोऱ्यो करतोली. एका तुफाने भाशेन तुजेर तोरतोरो येता तेन्ना, एका भोंवऱ्या भाशेन तुजेर निर्शेवणी येतात तेन्ना, दूख आनी आकांत तुका दोत्तोरेर आपटितात तेन्ना, तुजेर संताप आनी उपद्रे येतात तेन्ना ही जावन आसात खूद परिशुद्ध मायेची उतरां. 28वी वड. तूं म्हाका उलो मारतलो,
पूण हांव जाप दिवची ना. तूं विसोर घेनासतना म्हाका सगल्याक सोदतलो, पूण हांव तुका मेळची ना. अशें कित्याक काय? मोगाच्यानो, तुमी पवित्र पुस्तकाची बारीकसाणेन तपासणी करीत जाल्यार सोमयाक व परिशुध्द मायेक सोदून काडूंक तुमी करतात ते सगळे प्रयत्न निर्फळ म्हूण तुमकां दिसून येतलें. कारण तांकां तुमचे मुखार उगडापी करूंक देवाची कुशी आसूंक जाय. देवान आपल्याकूच आमकां उगडापो करून दिवंक जाय. आपल्या पुताक आमकां उगडापो करूंक जाय आनी परिशुध्द मायेक पर्यंत बापान आमकां उगडापी करून दिवंक जाय. कारण आपले व्हडा काकलुती पोरमोणे देव आमकां सगल्यो गजाली करीत करता. तुमी बुदवंत वो तुमी तोकोस घेवन प्रयत्न करतात म्हूण वो तुमच्या बऱ्या करण्याक लागून ती तुमकां उगडापी जावची ना. देखून पवित्र पुस्तकांतलें एक मुळावें तत्व कशें देवाचें उतर गवायकी दिता. म्हणटोच मनशां कितलीं आशेतात वो प्रयत्न करून कितलीं खर्शेतात हाचेर कांयच धरलेलें ना. सगळें फकत देवाचे दयाळायेचेर धरलेलें आसा. देखून आमी तिका सोदूंक कितलेय प्रयत्न केल्यार पासून जरूय देव आपले आपुरबायेचे धुवेक परिशुध्द मायेक आमकां उगडापी करून दिना जाल्यार आमचे प्रयत्न निर्फळ जातले. 29वी ओळ. जाणवायेचो तांकां कसलोच उपयोग जालो ना आनी तांणी देवाची कोशी केली ना. आनी ती देवाचे भक्तीची व देवभिरांतीची आवय म्हूण देवाचें उतर गवायकी दिता. आनी आमी आदींच पळयलां कशे भाशेन ही निमाणी पिडगां फकत धर्मवंत मनशाचें सवंग घेवन आसा, पूण देवाची भिरांत तांकां बिलकूल ना. देवाच्या नांवान ती जायत्यो परबो, दोबाजीक फेस्तां, उत्सव, चालीरिती आनी परंपरा सगल्यो मौज मस्त्यो कुशलकायेन समारंभून आपली धर्मीकताय दाखयता. पूण ह्यो सगल्यो करण्यो विशुद्धपणाचो आत्मो ना तसल्यो जावन आसा. आनी विशुद्धपणाचो आत्मो म्हणल्यार कितें? देवाची भक्ती जी सगल्या वायटाक विटेता आनी पयस करता, ही जावन आसा खरी देवाची भिरांत. म्हणटच देवाचे नदरेन जें कितें वायट आसा ताचो आमी खर दुयेस करूंक फावो. फकत भायल्यान देवभक्तीपण दाखोवपी परंपरांनी आनी फेस्तां परबांनी अभिमान भोगून आनी मौजां करून आमी देवा कडेन दुस्मानकाय चालू दवरूंक नजो. पूण जीं कोण अशींच जिवंक सोदतात तांकां परिशुध्द मायेन म्हणलां, जाणवायेचो तुमकां कसलोच उपयोग जालो ना आनी देवाची कोशी केली ना. 30वी ओळ अशें म्हणटा, तांणी म्हजी बूद मांडून घेवंक ना, म्हज्या शिटकावण्याची तांणी पर्वा केली ना. देखून मोगाच्यानो, आमचे परिशुध्द मायेचो मोग करतात म्हूण दावो करतल्या सगल्यांनी ही शिटकावणी मनांत दवरूंक गरज. ह्या शेवटाच्या काळांत आमच्या परिशुध्द माये वरवीं देवान आमकां सगल्यांत व्हडली राखण फावो केल्ली आसा. तिचे वरवीं देवाच्या क्रोधा कडल्यान कास्तितावन अधर्मी व देवधर्म नासलेल्यांचेर वट्टल्या सूद घेवच्या करण्यांतल्यान आमकां राखण मेळोवंक शकता. आमचे परिशुध्द माये वरवीं आमकां नेमलोल्या काळा विशीं वळख मेळटा. ह्या उद्रुश्टांतल्या मार्गांतल्यान आनीक सासणीक फर्मोणांतल्या कशे भाशेन पळ काडूंक जाता तें ती आमकां शिकयता. आनी आमी सोडवण जोडचे खातीर तीच आमकां नवी करता. देखून मोगाच्यान
तिणें आमकां दिल्ल्या सगळ्या संदेशांचेर आनी शिटकावण्यांचेर आमी मोना काळजांतल्यान लक्ष दिवया. तिच्या मायेस्त मोगाक आमची काळजां उक्तीं करुया आनी सोर्गीच्या बापा थंय परतून येवंक दिल्ल्या तिच्या उलयाक पाळो दिवया. फकत अशें करून आमी खऱ्यांनीच तिची भुरगीं म्हूण आमच्यांनी सिद्ध करूंक जाता. हे परी परिशुध्द मायेच्या शिटकावण्यांक लक्ष दिवंक, तिच्या सुचोवण्यांक स्विकार करूंक आनी ल्हान खालती जावन तिच्या शिकोवण्यांक पाळो दिवंक देवाच्या सगळ्या भुरग्यांक कुरपा फावो जावं. आनी हें सगळें तांणी पूर्ण करून तांचेर बापान आशिर्वाद घालो म्हूण हांव मागतां. भोव व्हडल्या देवाच्या भोव व्हडल्या नांवाक सगळीं मोहिमा फावो जावं.